जेजू आर्गां आनी दिनवास तुका, कित्याक तुवें आमकां वो नवो दीस तुजे बरोबर सारूंक निर्मलाय आनी आमकां उठयलें. सगळीं आमी जेजूक नमस्कार करुया. खालतिकायेन जेन्ना आमी कोण ती वळखता आनी जाचे फुडें आतां आमी आसा, जाका आमी नमस्कार करता, हे सगळे आमच्या काळजांत आसले म्हणटच खरेपणी ताच्या आशिर्वादान, ताच्या बरेपणान, ताच्या पवित्रपणान आमी भरोन येता. जेजू, तूं जावन आसाय आमचें जिवीत. बावतिस्मा वरवीं तुजें जिवीत आमी पत्करलेलें आसा. ही कृपा तुवें आमकां दिल्याय. आमचें जिवीत तुका एकवटोन सारच्याक आनी हे परी तुका आमी आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान आनी खोदण्यांतल्यान तुका साक्षी दिवंक आनी तुका आजीर करूंक. हे परी तुजो अनुभव आमचे सवें दुसऱ्यांक घडोवन येवंक. सगळीं आमची चिंतना आनी भावना, आठवणी आनी अणभव तुका आमी समर्पीत आसा. भयणीनो आनी भावनो, प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता आनी ताचें बरेपण तो आमकां हाडटा. पूण जी चिंतना भावना आमचे मदें आमकां आपल्या ताब्यांत करतात आनी ताचे गुलाम आमी जालेले आसा, ती सगळीं जेजूच्या नांवान भायर काडया. आनी हे परी ही सगळीं चिंतना भावना ताचेर दवरली म्हणटच ताचो आशिर्वाद ताचेर पडटा आनी तो आमकां बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडटा आनी ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण आतां त्या त्या जाग्यांचेर आमचे भितर तो भरून काडटा. हे परी आमच्या मनाच्या पावंड्यार तो आमकां नितळकाय, निर्मळपण, आनी पवित्रपण आमकां दिता. तो ती देणी आमचे सवें घडोवन हाडटा. ओतम्याच्या पावंड्यार आमी पवित्र, पूण थिंचर आमी तर आमकां मास करून आमचें जिवीत सारीत जाल्यार आमी थिंचर देवाचें पवित्रपण ओगडायता. हें सगळें आमचे भितर घडटा तितलें जेजूच्या स्वाधीन करीत रावया. आयज वो नवो दीस देवान रचून घडलोलो, ताका आमी समर्पीत रावया आनी ताचें बरेंपण आमी पत्करया, कित्याक ताचे सांदे आमी.
Cristaच्या ओतम्यान म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडीन मोचें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करा. तूं बऱ्या जेजू चिंतान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कोदींच दिवं नाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कोदींच दिवं नाका. वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोर्शियो तूं म्हाका फॉर्माय. भोगता सांगाती तुका वाकडच्या. तुजे सोर्शियो तूं म्हाका फॉर्माय. भोगता सांगाती तुका वाकडच्या. जेजू, तूं आमकां म्हणटाय म्हजे सोबें रावात. आनी हांवूय तुमचे सोबें रावतां. जो म्हजे सोबें रिगून रावता तो सुबां फळां दिता. जेजू, वो गूट तुवें आमकां उगडाप करून दिलेलो आसाय. तुवें आमकां स्पश्टपणी सांगलाय तूं आमचे सोबें रिगून आसाय आनी आमी तुजे सोबें रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारांत आमकां ही
कृपा बळ पद्दत मेळटा. ज्या प्रमाणे तूं आमचे सवे रिखताय प्रत्येक सुस्कार घाते तेन्ना आनी आमचे कुडींत मनांत आनी आत्म्यांत तूं आसाय, तेच परी आमचे सगळें आसा तें तुजें सवें आसून तें तुजें सवें धरूंक सुस्कार भायर सोडटना तुज्या नांवान तें भायर काडूंक हे परी तूं आमकां हो गूट उगडाप कोत्ताय. कशे भाशेन तूं आमचें सवें रिगून रावताय आनी आमी तुजें सवें रिगून रावन सुबां फळां दिवंक जाता. आर्गां दिन वास्तुका जेजू महिमा आनी वाखाणणी हो गूट तुवें उगडापो केलाय, पूण ह्या गुटांत आमचें जिवीत सारूंक तूं आमकां मदत कर. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना हो अणभव आमचें सवें घडत आसा, आमी फकत ताका आजीर जावंक जाय. आनी जेन्ना आमी आजीर जाता तेन्ना आमकां जेजूचें बरेंपण अदीक आनी अदीक मेळोंक लागता. आमचें ध्यान मन एकदम चतूर जावंक लागता. भितरल्यान आमी जोड जायना, पूण आमी चप्पळ जाता, कित्याक ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगळें उगडापें कोत्ता. आमचे जिविताचे सगळे गूट तो आमकां दाखयता. ही सगळीं मनाची रोचनां जीं आसात, कशे भाशेन आमी चिंतता, हें आमी घडोवन हाडलेलें आसा. खूब पाटी थिंचोर लॉजीक आसना, म्हणजे सामकी आमी चिंतिना, कांयचे कांय चिंतता आनी हे परी आमचें भितरलें जिवीत आमी चिंतपाचें ते परी घडोवन हाडटा. हातून सोत ना, ताका लागून आमकां पूर्णपणे जिवीत मेळना, कित्याक जेजू जावन आसा पूर्ण जिवीत. ताका आमी चिटकोन रावंक जाय. ह्या कारणाक लागून जेजून आमकां सांगलां, हांव जिवीत वाट आनी सोत, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. प्रत्येक सुस्कारान जितली आमी जेजूक एकवटून रावतल्या, तो आमकां आपल्या बापायशी एकवटून दवरतलो आनी हो एकवट जेजू बरोबर घडलो म्हणटच ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयतलो. जेजू आमकां हे भाशेन सदांच प्रत्येक सुस्कारान जिवंक कृपा दी. तुवें दिल्याय, पूण ती कृपा जागृत करूंक आमकां बळ दी, आमकां उर्बा दी. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा, आमी तुजी स्तुती कोत्तेल्या. ताची भक्ती कोत्तेल्या मुखार म्हज्यो आंगावण्यो पाळटलो. गरीबांक दादोशी जायसर खावंक पिवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाखाणटलीं. तांची काळजां शांतीन जिवन सदांकाळ.
सगळी प्रितूम शेकांचेक सर्वेस्पराचो उगडास करून ताचेशी परतून येतली. सगळीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. मातयेक पावतलीं तीं समेस्त ताचे मुखार मान बागयतलीं. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी कोत्तलीं. फुडल्या पिणकांक सर्वेस्पराची खबर पोटगोडटली. अजून जल्मा येवंक नासलोले परजेक ताचे बरेपण अशीं गाजयतलीं. हें सगळें केलां सर्वेस्परान. जेजू, तुवें आमकां तुजीं कितलींचशीं उतरां आनी अणभव दिलेले आसाय. आनी तूं आमकां म्हणटाय, हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यांत. म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचे सोवें रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजें सोवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. तुमी म्हजें सोवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचें सोवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवचीं आनी म्हजें शीस तुमी जावचें, ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू, आर्गां आनी दिनवास तुका मोहिमा वाखाणणी. Trust in you, giver of mercy, Jesus. I trust in you, O fount of life, healer, teacher, savior and friend. Jesus, I trust in you. All that I am is in your hand. Let not this heart be troubled, but let it rest in you. For with you every sorrow will be washed away. Let not my mind be burdened, but set it free with truth. For every care is lost in understanding grace.
Lord Jesus, as we gather before you, we thank you for all the blessings you have bestowed on us. As we spend this time with you, we ask you to help us to remain rooted in you, so that just as the branches are part of the vine, so that we too may be part of you and may radiate your goodness to others around us. Reading today's gospel, we probably may wonder why Jesus speaks of himself as the true vine. Firstly, we see that this image was a rich one for the Jews, since the land of Israel was covered with numerous vineyards. At the same time, Isaiah spoke of the house of Israel as the vineyard of the Lord. With this, we are invited to be firmly rooted in you, O Lord, because you are the tree of life. When you call him yourself the true vine, you make clear that no one can grow in spiritual fruitfulness and moral goodness unless they are rooted in God and in his life-giving word. Religious affiliation or association with spiritual-minded people may not be sufficient enough, but one must be firmly rooted in the tree of life. And this tree of life is you, O Lord. It is only you who can sustain us and make us fruitful in living the abundant life that God has for us. It is only through you that we can be fully grafted into the true vineyard of the Lord. And Lord, in a way you call us to bear the fruit of righteousness, peace, and joy. You offer us true life, the abundant life which comes from God and which results in great fruitfulness. We see that the vine dresser must carefully prune the vine before it can bear good fruit. Vines characteristically have two kinds of branches, those which bear fruit and those which don't. The non-bearing branches must be pruned back in order for the vine to conserve its strength for bearing good fruit. And Lord, you use this image to describe the kind of life that you produce in those who are united with you. And thus you give them the fruit of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Lord, you tell us that there can be no fruit in our lives apart from you. The fruit you refer to here is that of the Holy Spirit. In a way, Lord, in order to bear healthy fruit, it is necessary to be pruned.
And thus, you promise us that we will bear much fruit if we abide in you and if we allow you to purify us. And Lord, we place ourselves in your hands. We want to be rooted in you. We want to abide in you. The readings of today also teach us that we need to be rooted in you. Saul, in the first reading, after having an experience of you, became a completely different person. The same guy who was all out to persecute Christians now becomes one of the most courageous witnesses of you, O Lord. And this was because you revealed yourself to him and because he was rooted in you. He allowed himself to be pruned by you, and thus he bore fruit and became a witness, bearing gifts of joy, righteousness, and courage. In the second reading, we are told that we need to be reassured that our hearts rest in you. We are called to remain in you, O Lord. And this can be done by keeping your commandments, by following your teachings, and in a way being faithful to the gospel values. And Lord, we ask you in a very special way today to give us the grace, to give us those blessings that we need in order to remain rooted in you. There are many factors, there are many poles which tend to pull us from here and there in today's world. But we need to be rooted in you in order to have life to the fullest. And having this in mind, we now place our prayers and petitions to you, O Lord. We continue to pray, Lord, for all the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for those suffering in the hospitals. We pray for the doctors, the nurses, all those who toil day and night. And we also pray for the government authorities that whatever decision they take, it may be for the common good. We pray for those who celebrate their birthdays and their anniversaries today. We ask the Lord to give them good health of mind and body. We also pray for those who are suffering from other ailments, those yet to undergo a surgery or a transplant. Lord, you be their strength in these challenging times. We also pray for all those who feel lost, dejected, left alone, rejected, who feel that there is no one for them. You be their strength and their comfort, O Lord. Similarly, we also pray for all those languishing in the home for the aged and the destitute houses. You be their consoler and their strength and their comfort, O Lord, during these times.
At the same time, we continue, Lord, to pray for peace in the world, peace among nations, among religions, peace within our families, and most importantly, peace within ourselves. Because it's only when we have peace within us that we can experience you and that we can be truly rooted in you. We also pray for all those who have asked us to pray for them. We ask you, Lord, to hear their prayers and to grant them their wishes if it is your will. There are many who have asked us to pray for them, various intentions. We place all of these at your feet, O Lord. And Lord, we ask you in a very special way to give us this grace that even though we may not be able to visibly participate in worshiping you, but through our actions, through our deeds, we may be living witnesses of your love. That presented with opportunities these days to help others, that we may be able to be true witnesses of you by showing your love, mercy, and compassion to those whom we encounter. And above all, Lord, we ask you to be with us and to guide us and protect us as we begin this journey with you, trying to be rooted, trying to abide in your presence. जेजू कितलींची आमची भावां आनी भयणां कोविडाक लागून सीक आसात आनी हे ह्या दिसांनी वाडत आसा. तर ह्या सगल्या आमच्या भावांक आनी भयणांक ही जे स्थितींत ती आसूं तांकां सगल्यांक तुका आमी भेटयता. तांचें जिवीत तुज्या हातांत घालता. तूं तांचे सोवें आसाय म्हणटच तूं तांची पातकां बोगोस आनी तांकां पेखोवणी दी. तांची इम्यून सिस्टम गोड कर. तांकां पोत्तून जिवीत तुजे बरोबर सारूंक तें सादेपण आनी खोलाय हाड. सगल्यांनी जी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय आमचे काळजांत धरून जेजू तुजे सोवे आमी मागणे देवा बापाक भेटयता. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निभार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन.
संस्काराकितल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बावार्थ सैम व्हडते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जती बोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोंडान वंदुया वाखाणुया सोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालते पोना मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाच्यो उंडो तो मागुया. देवा एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मास रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. मोगाळाचेसु मोगाळाचेसु दिमाका काळीस दिमाका काळीस तुझ्या काळजा सारखे